मडगांवां शेनवारा काँग्रेसीन विश्वासघात दिसपाळो। मोदी सरकारान जी आश्वासनां दिल्ली ती तांकां पाळपाक अपेस आयिल्ल्यान देशाबरोबर गोंय काँग्रेसीन विश्वासघात दीस पाळो। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज जबरी आमकां आमचे सेंट्रल लिडरांनी सांगले आज आमी ही विश्वासघात डे ऑब्जर्व करचो म्हणून। काल सवारांचेर आमकां मेसेज येयली आनी आमी आमचे फक्त कमिटीचे मेंबर आनी ब्लॉक प्रेसिडेंटाक हांगासर आपयन हाडले। सगळे आमचे आयले कित्याक मोदी सरकार फोटो मारीत आसा। तेणें सांगलें 15 लाखाचे सोड। आतां इलेक्शन येतलें तेन्ना कोणेक सांगूंक शकता की 30 लाख घातलो म्हूण। पूण मुजेच्यान मोदी सरकाराचे आजचे दिन काबार जाले 2019 काँग्रेस गव्हर्मेंट करतलो आनी आजचे दिन त्या दिसाकून चालू जातले। जी आश्वासनां गेल्ल्या इलेक्शनाक ताणें दिल्ली एकय आश्वासन ताणें पाळलें ना म्हणून हो निषेध दिन विश्वासघात दीस दिन आज सबंद देशभर काँग्रेस पक्ष आनी ताचे सहकारी मनयतात। भावानो, लोकांक कित्याक कितें सांगून लोकांचें मत परिवर्तन करपाचो प्रयत्न ह्या मोदी सरकारान केलेले आसा ताचो निषेध म्हणून आज आमी हांगा जमिल्ले कडेन आसात। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद।